एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. आदी तुमी क्रिस्तांव विरेत आसल्यात, इस्रायलाच्या नागरीकपणांतलीं तुमकां भायर रोयलोलीं. भासावणेचे कराराक तुमी पोरकीं आसल्यात. बरवंसो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्यांचो उगडास धरात. पूण आदीं पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताचे रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती. कित्याक दोगांचे ताणें एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वोनोत ताणें मोडली आनी समोरतुचे कायद्या नेमण्यांनी उपजयलोलो देस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोवें दोगांयचो एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. आपणा सोवें ताचे मोदें आसलेल्या देवसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सोरशीं वचूंक मेळटा. म्हणटूच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्तांच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर. तोच हे घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवे आत्मे उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवून लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. सबाब सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतलें उपजलें आनी स्वर्गार तान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सबाब सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां शुभावगी करतलो आनी आमची भुंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सबाब सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात. तयार रावात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटयलेल्यो पोंट्यो घेवन रावात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतवन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटी तो चाकोर भागी.
खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण ताचे मोदें भोवून ताची सेवा करतलो. आनी मोदयांनीर वो फांट्या पारा आदी पर्यान तो परत पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळीत तर ते चाकोर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ दोनी येता तेन्ना चाकोर जागृत मेळटात तो भागी. नियाळाक आदार. पवित्र सोबेचो व्हडांतलो व्हड चाकोर म्हणल्यार आदलो पाप साहेब जों पावलू दुसरो. ताचें जिवीत एका फुला भाशेन जालें. ताणें आपल्या मुन्यारपणांत पवित्र सोबेक सदांच देवीक परामोळ फावो केलो आनी सगळ्या वायटांतली आनी सैतानाच्या उद्रुश्टांतली पयस दवरूंक वावुरलो. वायटांचेर, ताळण्याचेर आनी देवचाराच्या फासांचेर जागृत आनी दवरली आनी आपुणूय जागृतायेन जियेलो. देखीक आपली जाणवाय वापरून ताणें जायत्या वायटांचेर निशेध मारलो. अबॉर्शन, कॉन्ट्रसेप्शन, युथनेशिया, होमोसेक्शुअलिटी आनी डिवोर्स आदी ह्या कार्तोलीचेर आनी आदार दितोल्यांक ते थांबोवंक मागतालो. जिवीत सांबाळचे जागृतायेन तो खूब वावुरलो. दुसरे बाजून बोगसणे, समजोणी, एकवोट, एकचार, संबंदान जियप हें ताणें परगटलें. पाप साहेब कसो म्हणून न्हय पूण एक क्रिस्ती पाटलावदार कसो ताणें आपले पोरजेक वायटांतली पयस रावंक जागृतायेन केली. आयचे पयले वाचपांत भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता जेजूच्या एकवटान रावून आनी त्याच्या शिकोवणे रेगून रावून एक जागृत चाकोर कसो जिवंक आनी त्याच्या जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू उगडास करता. आमचें जिवीत एका बऱ्या जागृत चाकरा भाशेन जावंक जाय म्हूण शिडकायता. तर आज आमचो थाराव जावन दी देवचाराच्या ताळण्याचेर आनी वायटाचेर आड झूज मांडूंक जागृतायेन जिवन आनी जेजून रेगून रावंक वावुरया.